तेका बॉईल करता अरे तरी मी भोजनम घालू कितें तरी करपा आसा म्हणून म्हाका हें सामान हाडपा लायलां आनी एक बरोबर सांगना परत परत मागीर एक ना एक कितें कितें सांगता पळोवया हांव परतो वचपाकूच ना कसोच घे रे जालें मरे परत आनी कितें म्हाका हाडपा उरलें म्हणून सांगच आनी काय उरलें ना मरे आं एक बॉयल करपाक दवरल्या 1 2 3 4 5 6 तांतयां बॉयल करपाक कितें म्हणटा तेका 165 सॉरी आं कितें करता तूं तांतयां बॉयल करपाक दवरल्या तेका बॉयल करता कितें करता हें कितें prepared. This is egg white and finely chopped onions, tomatoes and garlic. So garlic has been added to the egg white. The garlic paste has been added to egg white. Now adding red chili powder. परत म्हाका आतां करबेल हाडपा वचपा जाय आतां करबेल ginger garlic paste, then red chili powder, then kadhi patta and now turmeric. हळद now adding black pepper, मिरयां पिठो, कोरिएंडर कितें म्हणटा कोरिएंडर मिरे पावडर and जीरा पावडर एडिंग जीरा पावडर नाव पडना तो चवीनुसार मीठ नमक सॉल्ट दिस इज बेसन कॉर्नफ्लावर now we need to add egg white तो उसके लिए the yellow part we'll have to adding oregano and now adding red chili flakes. Cornflour and everything mixed properly and let it stick onto the egg white, boiled egg white. Adding little bit of food color. घालू
वाटशें जाय आशिल्लें. बरं जालें न्ही. क्रिमी भोजनम. किर्मी भोजनम. क्रीमी भोजनम का मतलब विश मी लक गाईस. बरें. अरे खऱ्यांनी बरें आसा. तूं रावलो कित्याक? खऱ्यान बरें आहा. बेस्ट. मीठ मात चड पडला. अब दिसता. खाने में अगर नमक ज्यादा हो तो ये बात बीवी को नहीं बताते. कढीपत्ता आणि गार्लिक. अरे आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी. डेंजर मरे. करते समय एक महिला कितें? 65 करते वक्त एक महिला के साथ हादसा हो गया. चिकन 65. एक 65. एग 65. तू चिकन 65 म्हणलें. हय. लेट मी हेल्प. बाय द वे, one more important thing. She keeps on cooking because she has her cooking channel, cooking and mukbang channel, right? So I'll give you the link in the added tomatoes now. तू उदक चड घातलें दिसता म्हणून तें फटफट कुरांगार येता. टोमॅटो Added tomato sauce. Now adding हे कसले तर. रेड चिली. Okay, now adding red chili sauce. Now adding soya sauce. Soya sauce चड घाल नाका. Now adding green chili sauce. Adding butter to this. Let me help. It's very rare moments wherein I do the cooking or I help in cooking, but whenever I do, God knows how, but it becomes tasty. बरे जोक मारलो. म्हाका कळटा च्या करपाक कळटा म्हाका. असं आता सगळी उठ. Added ते तशें cheese. करनाका राव. Added cheese slice. This is ready. This will be adding to this, and finally our egg 65 will be ready. एक प्रश्न आसा. ऑरेगानो जे आसा तेजे म्हाका मराठी, हिंदी, कोंकणी ते कितें म्हणटा तें खबर ना. तुमकां जर खबर आसा जाल्यार प्लीज कमेंट करात. थँक्स फॉर वॉचिंग आनी सगळ्यांक व्हिडिओ पळयलो म्हणून देव बरें करूं. आयचो जो व्हिडिओ आसा तो हांवें कोंकणीन दवरपाचो प्रयत्न केला. जर तुमी नवे आसा जाल्यार सबस्क्रायब करा, सपोर्ट करात, लायक करात व्हिडिओ. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. मेळया फाल्यांच्या व्हिडिओ.